नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. केंद्राची कर्नाटकाक चीट रुटीन मादय लवादाच्या निकाला वेळारूच गोवा फॉरवर्ड वचूंक जाय आशिल्ले एनजीटी आता फायदो ना. मुख्यमंत्री म्हणटा या फुडें मादयचेर कसलेय चर्चेक तिनूय राज्यां नाफ्ता ऑपरेशन उलयता तितले सोपे सरळ ना. मुख्यमंत्री म्हणटा साधन सुविधा तपासच्यो पडटल्यो. आमदाराच्यो नवे नवे डेडलायनी. हवामान खात्याची दर्यान महावादळाची शिटकावणी. नोव्हेंबराच्या निमाण्या सप्तकांत रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग चालू. फुडल्या 8 दिसां भितर भरतले फोंडकुला. पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पावसकाराची आनी एक नवी डेडलायन. गोय दर्यादेग व्यवस्थापन प्राधिकरणाची 3 वर्सां खातीर नवी समिती अधिसूचित. गोयच्या पर्यावरण प्रधान सचिवाचे अध्यक्षतेखाला समितीन 13 जाणांचो आस्पाव. नव्या श्रम संहितेच्या मसुद्यान कामाची वरां 8वेल्यान 9 करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव. कमीत कमी पगार थारोवपाचो विशय मात तज्ञ समिती कडेन. संहिता म्हयन्याभरान फायनल. गोयच्या राजभवनाक सेक्युरिटी अलर्ट. फुडले 6 म्हयने राजभवन दर्शन लोकांक खातीर बंद. जम्मू काश्मीराचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोयच्या राज्यपालाचो पदभार घेतनाच अलर्ट. गोंयकारांची आडनावां घेवन गोयच्यो जमनी स्किमी इलेक्शन कार्डां रेशन कार्डां घेवंक भायल्यांचो धडाको. नायक आडनावांक डिमांड. म्हापशा बार्देस युद्धान धरलो लमाण्यांक. गोंयकारपणावाल्यांक सरकाराक सुस्त. संजीवनीक पूर्णविराम दिवन गोयचो ऊस शेजार राज्यांतल्या साखर कारखान्यांनी घालपाची तयारी. सहकार मंत्री म्हणटा ऊस येरादारीक काडटा टेंडर. ट्रिपीक गोयच्या ट्रकवाल्यांक. अयोध्येचेर केन्नाय येवंक शकता कितेंय निकाल. बीजेपीच्या आमदारांनी सादूर शांत रावचे. उचंबळून प्रतिक्रिया नाका. बीजेपीचे आमदार मंत्री पक्ष फुडाऱ्यांक फर्मान. आणि एफसी गोवाचे उदेंते स्टार लिस्टन सेव्हियर आणि प्रिन्स्टन पुराय नेटान घेता कष्ट. आता मेरेन मेळिल्ल्या संदीन दिला 100%. कळसा बंडुराचेर केंद्रान कर्नाटकाक दिल्ली चीट खंय रुटीन प्रशासकीय लेटर. लवादान निकाल दिल्लो तेच वेळार गोवा फॉरवर्डाच्या डब्ल्यूआयडी मंत्र्यान एनजीटीन आव्हान दिवंक जाय आशिल्ले. आता एनजीटीन वचून कांयच फायदो ना. दिल्ली उलोवन आयल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. ह्या फुडें मादयचेर कसलीय चर्चा आसत जाल्यार खंय गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र अशी तिनूय राज्यां आसताना. कर्नाटकात कळसा बांडोरा सुद्धा उदकाचो प्रकल्प करतले जाल्यार ताची गोंयांत जनसुनावणी घेवची पडटली. दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळाच्या सगळ्या वांगड्यांनी मंत्री जावडेकारा बरोबर खंय चर्चा केल्या. तरी स्वता हांवें पयलीं एक्सप्लेन केलें. त्यांनी सगळे जाण जितके सहभागी जाल्ले इन्क्लुडींग चर्चिल आल्लेमो हेणी सुद्धा मादयच्या वयलो आपलो व्हीव जो आसा वो भावना लोकांच्यो तांकां सांगल्यो. जे कर्नाटक निगम हांकां जे पत्र दिलें एक रुटीन एडमिनिस्ट्रेटीव लेवला वयलें एक तें पत्र आशिल्लें. तें पत्र जें आशिल्लें हें आपल्या लेवलाचेरूय येवंक ना आनी आपुणूय ती फायल हाताळूंक ना. म्हणजे हांगासर पब्लीक हियरींग हें गोंयांनी घेवचें पडटलें बिकॉज इट इज कम्स अंडर द बफर झोन ऑफ द मादई वायल्ड लायफ आणि भीमगड वायल्ड लायफ. ह्या दोनूय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन येता म्हणल्या उपरांत पब्लीक हियरींग हे हांगासरूय घेवचें पडटलें आनी हें सगळें घेतल्या उपरांतूच तुमकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स हे दिलें वयतलें. दे हॅव मेन्शन इन दॅट लेटर. जो अवॉर्ड 2018 जो मादई ट्रिब्युनलान अवॉर्ड दिलो खरें म्हणजे आतां जो एनजीटीन गेला गोवा फॉरवर्ड तेजोच मंत्री तेन्ना डब्ल्यूआयडी मिनिस्टर आसलो. कदाचित तो तेन्ना ताका पळोवपाक वेळ नासलो. तेन्ना वेगळे कितें तरी पळयतालो तो. ओके म्हाका दिसता तेन्ना तें पळोवपाची गरज आसली जाल्यार आतां एनजीटीन वयचो पडचो नासलो. तेज्या म्हाका दिसता त्या मिनिस्टराक कितलें कळटालें आनी कितलें कळनासलें हें तुमकांय खबर आसा. इन केस तुमकां जरी डिस्कशन करपाचें जालें एमओईफाक जर दिसलें की इंटरव्हीन करचें जाल्यार आमची पयली डिमांड आसा यू डू द सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग वीथ द कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट एंड एमओईएफ डू जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन देन ओनली हॅव अ डिस्कशन जॉयंट डिस्कशन. हे ऑलरेडी आमी डिमांड केला तांकां. ही हॅज एग्रीड ऑन दीस. ते बेगीन विदीन 10 days
ह्या विशयाचेर निर्णय घेता आनी स्पेशली पत्र जें आसा हें म्हाका बरयता हें तेणी सांगलेलें आसा. मजगती काँग्रेसीन म्हादयचेर गोंयभर जागोर चालू केला. मंगळारा वाळपय जालो. उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिला. तुम्ही डिसायड करपा पडटलें की बाबा बरोबर रावपाचें काय आई बरोबर रावपाचें, कारण म्हाजो ही आमची आवय आसा. सो हे असत्य जो बाबा घेवन आसा जेजो एक आवाज येना, 70 इतलो बोवाळ जाता, सगळे लोक गोंयभर बोवाळ करतात, केंद्रां वयतात, जाल्यार तेजो एकूय आवाज येना. तेजो आमी निशेध करतात. शिकपाक दिवपाना, आमच्या आवयचेर आमी सौदो करपाक दिवपाना. आमी आमच्या आवय बरोबर ठाम रावतले. आमचें आंदोलन चालू उरतलें जो मेरेन हे लेटर ऑफिशियली विथड्रॉ जायना. कारण मॅक्झिमम डिपेंडंट आहा ते विश्वहित राणेच्या मतदारसंघांना डिपेंडंट आसा. तुरी राजीनामा दिवपाचो आनी आमच्या वांगडा येवपाचो, हांगासर लढपाक. खुबशा भाशणांनी सांगता की आपले 70चे लोक आपले माय आसा आनी कितें आसा, जाल्यार म्हादय खातीर तूं फाटीं कितें आसा? तूं अमित शाह खातीर दौरे करताय. तुका म्हादयचे जर खरीच जाण आसा जाल्यार तूं आमच्या वांगडा यो, आमच्या वांगडा आनी रिजायन दी, आमच्या वांगडा बस आंदोलनाक. म्हणपाचें आहा की ह्या आमच्या 70 वाळपयक आमदार आसा काय कितें? आमदार आमकां ना अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक आयज आमदार 4-5 म्हयन्यांनी एक दिसा विजीट दिता आनी तेका तर म्हाका दिसता जे प्रश्न आमचे 70चे आहा ते पडलेलेच ना. म्हादय सारके आमचे अस्तित्वाचो प्रश्न तेचेर आयज इश्यू जाला आनी तेचोच पक्ष निर्णय घेता. आनी ह्या मनशान आमचेर 7 इलेक्शनां 5 वर्सां लागली आणि आम्ही ते तर असं डिसिजन ठाम रावात आणि आमचें उदक जर बंद करीत आम्ही आमचो हांगा उदका वाचून नरदेव जो आमचो त्याग जातलो हांगासर तो आम्ही दिल्ली सरकाराच्या वचून फुड्यान थंय आमी नरदेव आमचो त्याग करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोनापावला दर्यान खडपार आडकल्ल्या टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता काडपाचें काम उलोवन दाखयता तितलें सोंपें सरळ ना. आतां त्या साधनांनी नाफ्ता शिफ्ट करूंक मेळटा काय ना तें पळयतले. ना जाल्यार विदेशांतल्यान यंत्रणा हाडटले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. नाफ्ता व्हरूंक सिंगापूरच्यान मोठी बोट येता. ऑपरेशन 10 दीस चलतले. सगळ्यो गजाली दर्यांतल्या हवामानान सुसेग घेतल्यारूच महा वादळी अरबी दर्यान खरताय वाडत आसा. दोनापावला दर्यांत खडपार अडकिल्ले टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता शिफ्ट करपाच्या कामाची पुराय तयारी जाल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मात ताचें उलोवप पळयल्यार नाफ्ता काडपाक जाय तितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय म्हूण दुबाव. मुख्यमंत्री सांगता काम जाता जाल्यार पळयतले, ना जाल्यार विदेशांतल्यान इक्विपमेंट हाडटले. हो जो प्रयोग आमी करपाचे आसले बट वीच इज नॉट प्रॅक्टिकली आमकां फिजिबल जालें ना. आमी काही बाबतींत त्या विशयाचेर तांकां जेका आमी वर्क दिलें वीच इज अ फेल्युअर. So we don't want to take any risk. नाफ्टाचो टँक which is very much safe and which is inerted. पयरच्या मिटिंगे उपरांत आमी डिसायड केलें की प्रोफेशनल लोक ऑन बोर्ड आमी घेवचे so that there is no any risk in taking the NAFTA out from that Nalini ship. त्या खातीर प्रोफेशनल दोग ऑलरेडी 3 जाणांची कोटेशन आमी मागयल्ली. 2 जाणांनी कोटेशन ऑलरेडी दिली, तेंच्यांनी सर्वे करून दिली. हांगासर आसा त्याच इक्विपमेंटांनी काडप जर तें पॉसिबल जालें जाल्यार एक 8 दिसां भितर काडप शक्य जातलें. इन केस इफ एनी इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री दे विल ब्रिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो. कारण आमकां भितर रिस्क घेवपाची ना म्हणून म्हटलां आमी. त्या खातीर तशें लागलें जाल्यार थोडोसो लेट लागतलो बट एक विदीन 15 days इन्क्लुडींग दॅट शीप हाजी पूर्णता विलेवाट लावप हाजी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती ऑलरेडी आमी विथ द डीजी शिपींग म्हणजे डीजी शिपिंगाची ऑर्डरूय जी आसा आत्तां ती ऑलरेडी तेणी म्हाका हाडून दाखयली. दे हॅव टेकन द तेंच्यांनी स्पेशली तेच्या खातीर ऑर्डरूय जी आसा ही काडल्या. दीस 2 कंपनीज आर फ्रॉम द सिंगापूर. स्टेट इज नॉट स्पेंडींग सिंगल पै. आमी एकूय पयसो जो आसा स्टेटीचो ह्या डिझास्टराचेर स्पेंड करिना. दुसरे वटेन ताळगांवचे आमदार नव्यो डेडलायनी दीत आसा. 2-3 दिसांत खंय नाफ्ता शिफ्ट करूंक सुरू करतले. शिफ्टिंग ऑपरेशनाक 10 दीस तरी लागतले. Okay, how much time it will take? It will take about 10 days, but it should start, operation start in about 2 or 3 days time. So we've got someone from Singapore who's coming and they've decided to give it to a professional so that it can be handled in a better way since it's all flammable which is there in the vessel. मजगती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान नाफ्ता काडपाच्या ऑपरेशना वेळार टँकर बोटीकडच्यान मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्या बार्जी, फिशिंग ट्रॉलर्स, टुरिस्ट बोटी, क्रूज, मेकनायज्ड आनी नॉन मेकनायज्ड क्राफ्ट्सांनी 1 किलोमीटर तरी पयस रावचे म्हूण शिटकावणी दिल्या. इतले मजगती महा चक्रीवादळ अरबी दर्यांत खर जायत आसा. 8-9 नोव्हेंबर मेरेन ताचो अरबी दर्या आनी उत्तरी कोंकणात प्रभाव उरतलो म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. 6 नोव्हेंबराक गोंयांत जगला मारून पावस पडूंक शकता म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. नाफ्ताचे बोटीचे अरिश्टात आनीक एक महासंकट. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोंकण एवं एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य महाराष्ट्र यहाँ पे ही
इफेक्ट सबसे ज़्यादा आने का संभावना है। कंसेक्यूटिव मॉडरेट बारिश स्पेशली निचला एरिया लो लाइंग एरियाज यहाँ पे पानी जम जाने का स्थिति पैदा कर सकता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नोव्हेंबराच्या निमाण्या सप्तकांत खंय रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम चालू जातले आणि फुडल्या 8 दिसां भितर फोंडकुला भरतले म्हूण PWD मंत्री दीपक पावसकाराची आनी एक नवीन डेडलायन. गल्फांतल्यान रस्त्याचे डांबर हाडपाचोय गजाली तो करता. रस्त्याची दशा आणि कामाचेर आमदाराची हाली तेंपावेली ही तिसरी बसका. आमदारा कडच्यान एक सारक्यो फक्त प्रायोरिटीज घेवप चल्ला. फुडल्या 8 दीस भितर सारकें क्लियर जातलें. सगळें चालू केलें आमी काम चालू केलें. आयच्या स्टार्ट आसा काम सगळें. डायरेक्शन दिल्लें आसा. मागीर थोडी करेक्शन करता. फाटीं इस्टिमेट केले ते पावसान व्हांवून गेले. तेही थोडे परत करेक्शन आसा ते करून फुडल्या 8 दिसांनी सगळे रोड क्लियर जाता. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्ट्रक्शन गेला न्ही. हय सगळे कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्ट्रक्शन चालू आसा. हॉट मिक्स प्लांट हॉट मिक्स बीन केन्ना हॉट मिक्स मिक्सिंग नोव्हेंबराच्या लास्ट विकाक स्टार्ट जातलें. हय कित्याक आनी ते इस्रायलच्यान कितें भायल्यान टार हाडपाचें आशिल्लें ते कितें जालें भायल्यान टार हाडपाचें तेही चालू आसा. कित्याक आमी मुंबय साकून आनी मंगळूर साकून इराणांच्यान हाडपाक जाल्लो ना. इराण न्ही तो ज्यो गल्फ कंट्री खंय पेट्रोलियम बरो क्वॉलिटी तो ताका क्वॉलिटी आसा न्ही ते म्हणजे ते आतां त्या डिसिजन आमी स्टेट गव्हर्मेंट घेतलें. CM घेतलो. लागीं आमकां गोंयाक लागीं मेळपाचें प्रोसेस जाला की नाही. स्टेट गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें जाल्यार ते दितलो दिवना जितले तेजेर डिस्कस आसा. आमकां रिक्वायरमेंट 50,000 टन पर इयर आसा आसपाक. एक हाडटले एक कार्गो 30,000 टन आसता. दोन कार्गो जातले. सोयी कामां म्हणजे मेन म्हळ्यार आमकां प्रिफरन्स आसता म्हणजे लायट उदक रस्ते न्ही हेंकां चड प्रिफरन्स दिवपाक जाय. आनी ते प्रपोजल तुमी पयलीं मूव करा जेणे करून काही डिफिकल्टी येवपाक जायना. तरी तुमचें प्राधान्य कितें तुमी प्रिफरन्स कितें तें दियात. नाजाल्यार सगळें सरसकट दिली ना तशें न्ही. प्रिफरन्स पयलीं हाती दियात. त्या प्रमाणे आपल्याक घेवपाक बरें पडटलें. आमी सद्या पयली प्रायोरिटी जी आसा पळय रे म्हणजे आपल्या ही कडल्यान ताणी प्रायोरिटी घेवची सो दॅट आमकां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रायोरिटीन खंयचो रस्तो करपाचो आहा हो करप अत्यंत. गोय दर्यादेग व्यवस्थापन अधिकारिणीची 3 वर्सां खातीर नवी समिती केंद्रीय पर्यावरण राना मंत्रालयान अधिसूचित केल्या. गोयच्या पर्यावरण प्रधान सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला 13 जाणांची समिती नेमल्या. नवे CZMAक वेबसायट करून पुराय कारभार पारदर्शक करूंक लायला. CRZ विशीं सगळे केशी प्रकरणां आनी CZMPच्या बसकेंतले अजेंडा आनी निर्णयाची माहिती आतां वेबसायटीर घालची पडटली. केंद्रान गोंया खातीर नवी CZMP समिती नेमली. CZMP आनी CRZ अधिसुचोवणे प्रमाण कार्यक्षेत्रात प्रकल्पांच्या अर्जाचेर निर्णय घेवपाचे अधिकार हे समितीक असतात. केंद्रीय पर्यावरण राना आनी हवामान मंत्रालयान 3 वर्सां खातीर अधिसूचित केल्ल्या दर्यादेग व्यवस्थापन अधिकारिणीचेर पिठासीन अधिकारी ह्या नात्यान अध्यक्ष पर्यावरण प्रधान सचिव वांगडी प्रधान वनपाल पंचायत संचालक पर्यटन संचालक उद्देग वाणिज्य संचालक WRDचो मुख्य अभियंतो प्रधान मुख्य अभियंता आनी पर्यावरण जोड सचिव आसतले. जाल्यार पर्यावरण अभ्यासक तज्ञ म्हूण सावियो जोकीम फिलिप कुरैया फ्लावियन जुजे मिरांडा महेश पाटील सुजित कुमार मरियप्पा डोंगरे आसतले. त्या शिवाय बिगर संस्कारी संस्थेचो वांगडी म्हूण NGO ग्राम विकास केंद्राच्या श्रीरंग जांबळेची नेमणूक जाल्या. कार्यप्रणालीत पारदर्शकता दवरूंक समितीन वेबसायट तयार करून जशें जशें काम जाता तशें ताची म्हायती वेबसायटीचेर घालूंक जाय. तातूंत बसकेचे अजेंडा मिनिट्स बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयांचो आस्पाव आसूंक जाय. कायदो नेम मोडपी प्रकरणां संबंदीत अधिसुचोवणी मोडून केल्ल्या गजालींचो तशेंच त्या गजालींचेर कितें कारवाय केल्या ताची म्हायती आसूंक जाय. कोर्टाच्यो केशी कोर्टान दिल्ले निकाल आनी राज्य सरकाराच्यो मान्यताय प्राप्त कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानूय वेबसायटीचेर आसूंक जाय. समितीन 6 म्हयन्यांनी एकदा तरी राष्ट्रीय दर्यादेग व्यवस्थापन अधिकारिणीक रिपोर्ट दिवंक जाय म्हूण अधिसुचोवणेंत नमूद केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नव्या श्रम संहितेच्या मसुद्यान सरकारान कामाची वरां 8 वेल्यान 9 वरां करपाचो प्रस्ताव घाला. मात राष्ट्रीय पावंड्यार कमीत कमी पगार थारोवपाचो विशय तज्ञ समिती कडेन दिला. सध्या श्रम संहितेचो हो मसुदो भौशीक सुचोवण्यो आनी हरकतींक उक्तो केला. म्हयन्याभरा उपरांत डिसेंबरांत फायनल जातलो.
कमीत कमी पगार थारावंक लोकसंख्ये प्रमाण मेट्रोपॉलिटन, बिगर मेट्रोपॉलिटन आनी ग्रामीण अशें वर्गीकरण आसतलें. गोयचे राजभवनाक सेक्युरिटी अलर्ट. लोकां खातीर राजभवन दर्शन फुडले 6 म्हयने आतां बंद. 2 दिसां आदींच जम्मू आनी काश्मीराचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोयचो राज्यपाल म्हूण पदभार घेतला. आतंकवादग्रस्त जम्मू काश्मीरातले प्रश्न आनी वेवस्था जाग्यार घालून आपूण शांत गोंयान आयला म्हूण राज्यपाल सोपूतविधी उपरांत मिडिया कडेन उलयल्लो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. गोंयांत सध्या भायल्यांनी येवन इलेक्शन कार्डां, रेशन कार्डां आनी मूळ नांवां बदलून गोंयकारांची आडनांवां घेवपाचो ट्रेंड धरला. चडशे नायक आडनांवां फाटल्यान लागल्यात. मंजुनाथ म्हणटा ताणें लामाणी आडनांव बदलून नायक करूंक म्हापशा अर्ज घालो. यूथ ऑफ बार्देजान हरकत घेतनाच तो फाटीं सरलो. संघटनेन अशे 5 अर्ज खंय आतां मेरेन आडायल्यात. सरकारी पावण्यार मात हे दिशेन कांयच हालचाली जायनात. गोंयकारांची आडनांवां घेवन हांगसर इलेक्शन कार्डां, रेशन कार्डां, आधार कार्डां, स्किमी आनी जमनी घेवपाचे प्रकार सर्रास चल्ल्यात. कोणाक दिसपाच्यो पसून ना अश्यो नांव बदलपाच्यो बारीकश्यो जायराती पेपरांत दिवपाच्यो, रजिस्ट्राराची फार्मालदाद करपाची आनी भायले भायर गोंयकार जावपाचे. बार्देजच्या तरणाट्यांनी म्हापशा असले कर्म करतना एका लमाण्याक धरलो. हे खंय 5वें प्रकरण. त्या लामाण्याक लक्षात आयलें की हे आपले गोंयकार जावपाचें काम जें आसा तें काम साध्य जावपाचें ना म्हणून तेणी विड्रॉवलाक घातलेलें आसा. ऑनरेबल सब रजिस्ट्रारान सांगलें की त्या लामाणीन, मंजुनाथ लामाणीन एप्लिकेशन फॉर विड्रॉवल घातलेलें आसा. आतां हे एप्लिकेशन फॉर विड्रॉवलाक लागून सब रजिस्ट्रार म्हणटालो की ही केस आपूण डिसमीस करता म्हणून. आमी तेजे कडेन मागणी केली की डिसमीस करपाची गरज ना, डिसमीस ऑन ग्रावंड ऑफ ऑब्जेक्शन्स करपाक जाय. गोंयकाराची आयडेंटिटी ठेवपाची जर तर आसा जाल्यार आमची नांवां पयलीं शाबूत ठेवची गरज पडटली. गोंयांत हेर कडेनूय खंय रजिस्ट्राराच्या कचेऱ्यांनी असले प्रकार चल्ल्यात. लोकांनी सादूर रावचें म्हूण उलो. दर्यादेग वाठारांनी सगळ्याक लमाणी. ते वटेन साश्टीन बाणावलेकारांनी लमाण्या आड मोहीम सुरू केल्या. भंडारी समाज संघटनेनूय हो विशय सरकाराचे नजरेक हाडून दिला. हो विशय विधानसभेतूय आयिल्लो. मुख्यमंत्री मंत्री उपाय काडया म्हूण उलयल्ले खरे, मात खंयचे खंय कांय ना. विनंती करता की तुमी मुखार सरात, न भिता न डरता. कित्याक आयज समज म्हणटा आमची आयडेंटिटी जर गेली जाल्यार फ्युचर जनरेशन आमकां खूब म्हारग जातलें. कित्याक आज आमी पळयतात हे चेंज ऑफ नेम फक्त लामाणी जे आसा नाय करपाक कारण कितें की आमच्यो ज्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसात, ज्यो ओबीसी फॅसिलिटीज आसात, ज्यो गोंयकारांक फॅसिलिटीज मेळटात, जी रेशन कार्डां मेळटात, ताचेर जे आमकां कट धान्य मेळटा, मागीर आमकां वोटींग रायट्स मेळटात, बाकीचे मागीर आमचे आधार कार्डाची जी आयडेंटिटी आमकां मेळटा हे जे गोंयकार ती आमची हिसकावून घेवपाक सोदतात. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. अयोध्येचेर केन्नाय आनी कितेंय निकाल येवंक शकता. बीजेपीचे आमदार, फुडारी तशेंच पुराय कॅडरान शांत सादूर रावचे, उचंबळून कसल्योच प्रतिक्रिया दिवच्यो न्ही. गोयच्या बीजेपी कॅडराकूय पक्षाच्या हायकमांडाचे फर्मान. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान उदरगतीच्या नांवान आमदाराची बसका घेतली. गोयच्या बसकेनूय होच विशय आयला म्हूण पक्षाची सुत्रां सांगतात. 17 नोव्हेंबरा पयलीं अयोध्येचेर निकाल येता हें निश्चित. ते फाटभुंयेर बीजेपीच्या विधिमंडळान देशभर कॅडराक सादूर केला. आमदार, खासदार, मंत्री वा पार्टीच्या खंयच्याय पदाधिकाऱ्यांक निकालाचेर कसलीच प्रतिक्रिया दिवची न्ही. जाती तणाव जावंक जायना म्हूण फर्मान. खंयच्याय मिडियाचे डिबेट वा शोक वचचे पडले जाल्यार खंय पार्टी पॅनलिस्ट थारायतली. गोंयानूय मंगळारा मुख्यमंत्र्यान प्रदेशाध्यक्षाच्या हजेरेन बसका घेतली. पार्टी इलेक्शनाचे बुथाचे आमच्यो समिती निवडपाची सुरू जाता ते साधारण 10-11 तारखेपर्यंत कंप्लीट जातले. तेजे नंतर एक 15 दिसा भितर मंडळ समितीचे अध्यक्ष जातले. दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे जातले आनी साधारण 12-13 तारखेक गोंयाक नवीन प्रदेश अध्यक्ष मेळटा. 12 तारीख खंयचे डिसेंबराचे 13-14 किती नांवां आहा सध्या? नांव तशी कांय ना. आमचे बिनविरोध इलेक्शन आसतात. नांव 2-3 येना. इलेक्शन आमचे प्रोसेस चालू आसा. कशे पद्दतीन इलेक्शन जातले म्हळ्यार प्रेसिडेंटाचे ताच्या पयलीं बूथ कमिटी, मंडळ कमिटी सगळे क्रिएशन करपाचें आसा. ती 10 तारीख पयलीं सगळें कंप्लीट करपाचें आसा पयलीं. तेजे उपरांत 10 ते 15 तारीख पर्यंत अध्यक्षची निवडणूक जातली आनी 31 डिसेंबरच्या पयलीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता. ताच्या पयलीं पार्टीचे प्रोसेस कशें आहा
कशें कशें हें करपा जाय, बुथार कितले मेंबर काडपा जाय, मंडळ अध्यक्ष कसो आसचो, कशी म्हणजे सिस्टम आसा हें काडपाची, त्या प्रमाणे सगळें सविस्तर हे दिवपाचें हें केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी शिरीष कुंकळकार. संजीवनीक पूर्ण विराम दिवन सरकारान गोंयचो ऊस शेजारच्या राज्यांतल्या साखर कारखान्यांनी घालपाची तयारी केल्या. ते खातीर टेंडरूय काडटले म्हूण सहकार मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयला. ऊस व्हरपाचें काम गोंयच्या ट्रकवाल्यांक दितले. टेंडर जावन 25 नोव्हेंबर मेरेन ऊस व्हरूंक खंय सुरवात जातली. लॉसान आशिल्ले संजीवनीन पयशे घालून फक्त रीण वाडोवन खंय अर्थ ना. तांकां 7 दिसांचो टेंडर नोटीस काडपाक लायिल्ले, शॉर्ट टेंडर नोटीस, आनी तो नोटीस काडल्या नंतर इमिडिएटली आमी शुगर केन जो आसा आमी ऑलरेडी बायलॅटरल टॉक्स जे लागीं जे फॅक्टरी जे आहा तांचे कडेन उलयलेले आसा. फाल्यां सकाळी आमी जर हें टेंडरूच काडलें ना आनी तें ओपन ऑर्डर घेवन किंवा डायरेक्टली आमी जर दिल्ले जाल्यार हेच लोक बोब मारता आशिल्ले की आमी प्रशासनकीय दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यो काही गोश्टी फॉर्मेलिटी केल्ल्यो आसात. शेतकारांनी सांगिल्लें आशिल्लें की नोव्हेंबराच्या 15 ते 20 तारखेपर्यंत आमची ऊस कापणी जी आसा ती आमी सुरू करतात आनी अकॉर्डिंगली म्हाका दिसता हो सगळो प्रोसिजर जावन आमी जी कंपनी जी आसा जी कोण बीड जे करतले ते बीड त्या दिसा 20 तारखे नोव्हेंबराचे किंवा एकदम मॅक्स 25 नोव्हेंबराच्यान आमी तो शुगर केन कट केल्या नंतर डायरेक्टली आमी जे जे टेंडर जे कोणाक कंपनीक पडटलें तो आमी ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर आमी हें केल्लो आसा. त्या दिसा आनी एक विशय उपस्थित जाल्लो आशिल्लो की लोकल्सांच्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो गाडयांनी तांकांय काम मेळपाक जाय हेजी जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा. गोवा डेअरीक वयर काडून खंय सरकार काम करता. खास करून ग्रामीण भागातलो दूधकार जो आसा, संचालक मंडळाची ही डेअरी न्ही, त्या दूधकारांची डेअरी आसा आनी त्या दूधकाराक न्याय दिवपा खातीर आज ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी त्याच बरोबर म्हणजे सरकार आज काम करता. आयुष्यभर आमी फक्त नुकसाणूच जर करीत आनी त्या पावलांचेर जर पावलां जर मारीत जाल्यार आमी बुडीत खात्याक वतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. राना दोंगरांनी भोंवतना गोरवाची वाघाकडच्यान राखण जावची म्हूण गोठण वाडपाची पद्दत गोंयान आदिसावन आसा. मांद्रेच्या सावंतवाड्यावेले लोक ही परंपरा अजून तशीच श्रद्धेन चलयतात. दोंगुल्लेर गांवचे दादले रांदतात. गोठणीच्या देवाक आनी वाघाक पुरी आनी खिचडेचो नैवेद्य दाखयतात. वाघाकडच्यान गोरवांची राखण कर म्हूण गोठणीच्या देवाक सांगणे करतात. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आम्ही गोठण जेवयता. दरवर्षाप्रमाणे तशीच आम्ही जेवयता. ते खंयच्या देवाचे देवाचें नाव गोठणी वयलो देव. गोठणी वयलो देव अशें तेचें नाव. हो गोठण म्हणजे ही राखण्याची कोठण. हय येवन सगळे बसत भुरगे जाणटी त्या वखदां आमच्या जाणटी बिणटी आनी हय गोरवां सगळीं दायी करीत. त्या वखदां वाघाक हय तेणी नेवेद दिला. वाघ ज्या वखदाक रानांतसून येवन गोरवांक हें करीत त्या वखदां हय ताका नेवेद दवरला. त्या वाटेन एक त्या वाटेन एक की वाघ रानांत वचाचो ना. ह्या लागून ही गोठण आमी हय जेवयता आनी वयर आमी सगळो उपू त्या वखदां कुडीत हुडीत सगळां शेत लायत. त्या कारणान मागीर निमाणिता हाडल्याच्या नंतर हय हें करप सकयल थोडा थोडा हाडटात खंय बसान हय गोठण जेवयतात. वाजा पासून गोरवांचा रक्षण कर म्हणून देवाक सांगना घराप आज ताका आतां आमी नेत दवरतलो भायर. पुरी आनी खिचडेचो नैवेद्य करतात. गोठणेक येवपी लोकां खातीर दाळ भात रांदिल्लो आसता. दादलेच रांदतात. गांवची बायलां गोठणीक येनात. आमी पुरये करता. हे आसता खिचडी तो नैवेद्य आमी हेका दाखयता देवाक खिचडेचो. आनी दाळ भात हे आमी सगळे लोक जेयता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. गोंयचे उदेंते फुटबॉलर FC गोवान आपली सुवात घटमूट करूंक पुराय तयारी करतात. देखीक फॉवर्ड लिस्टन कुलास, डिफेंडर सेवियर गामा आनी मिडफिल्डर प्रिन्स्टन रिबेलो
आतां मेरेन तांकां चडशे सबस्टिट्यूट म्हूण संद मेळ्ळ्या. तातूंत तांणी 100% यत्न करून कोच लोबेरोचो विश्वास सोडला. स्किलफुल FC गोवाच्या स्टार्टिंग लायनअपान सुवात जोडूंक आनी खूब कश्ट करचे पडटले म्हूण तिगूय प्रुडंटा कडेन उलयले. For us, first of all, is to keep ourselves fit. And this we have been going through some injury, especially last time. So for us to be in the team, we need to work hard and show the coach that we also can do, and to believe in ourselves. And we need to work hard. Yes, sir. Yeah, it's difficult to focus, but senior players tell us to keep working hard and show the coach. Of course, as Liston said, we must show the coach that we are capable of playing in the matches. So that's it. Yes, please. First of all, it is a bit difficult for us because the coach believes us in now, and he tells us to give our best every day, and he motivates us as well as the other players, senior players, especially the foreigners. They keep on telling us just to give our best and our time will come. So we just give our best. So it's up to the coach. But we know we will give our best and our time will come. Yeah. When the coach calls us, he believes in us. That's why he calls us to do substitution. So whenever we get chance to perform on the field, we give our best. And yeah. So when you are on the bench, do you make mental notes of what would be your probable challenge when you are called on, so that of you course. can make an impact? Yeah, of course. I read the game very well, and when I go on the pitch, I try to play and help my team a lot. So yeah, it's all about confidence and doing the things at the right time. Yeah, first of all, we give our best. We see the game fully, and the coach tells us to read the game. Last time also he told me to read the game before going in. So I read it and I went on, and he always tells us just to give our best. And even the other players, they tell us while coming in, just play simple first and gain a lot of confidence. So after that, we have to do our. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.